रमेश नाईक म्हणगे बेसिकली कारवारच्यान हांगा बेंगलोर सेटल जालात आमी. हा विचार केलो की कोंकणी थोडे व्लॉग्स करूया कित्याक आमी खंय खंय ट्रीप करते रावतात, रोड ट्रिप्स करते रावतात. सो आमगेल एक्सपिरियन्स आमगेल लोकां बरोबर शेअर करूया, कोंकणीचे कोण कोण लोक आसा तेंचे बरोबर शेअर करूया म्हणगे म्हाका दिसलें. सो आमी हे एक व्लॉग स्टार्ट केलात. आज ॲक्च्युली आमी बेंगलोरच्यान मैसूर ट्रीप मारते आसात. ॲक्च्युली काय प्लॅन केलं नाशिल्लें, अशें ऑल ऑफ सडन म्हज्या चेडूं सांगलें झू पळोवंक म्हणगे ना. सो ताका आज आमी प्लॅन केलात बेंगलोरच्यान मैसूर. सो तुमकां थ्रू आउट जर्नी कशी रावतले, आमी कशी वतेर आसा म्हणजे तुमकां हांव सांगते रावतलो. सो आमचे बर रावात आनी मैसूर ट्रीप करात आमचे बर. या आमी सुटिल्ले लेट जाले, ब्रेकफास्ट करूंक इन ओटू सुटूक अबाउट 10:30 जाले. आता बेंगलोरच्यान फुल्ल ट्रॅफिक मेळटा आसा. तुमकां दाखयता बेंगलोरचें ट्रॅफिक पळयलें. हां एक मिनट. ग्रीन कलर जाऊन गेले आणि लेट जाऊन गेले. फुल कधी बते असेल मुखार आमका टाइम मला आता रेड लाईट जाऊन गेलेलं आहे, आता ग्रीन लाईट जाऊन गेलंय. तसं मला आम्ही बते असा शेख जाऊच्या नाकला तसमन मक्याला हात बी निंगा शेख जाऊच्या नाकला. पप्पा मैसूर भितर कितके दूर अरे मैसूरा भितर खूप प्लेस आसा जाल्यार आज आमी ओन्ली झू पळया म्हण वतेर आसा कळ्ळें. ना जाल्यार तूं जाल्यार मैसूर पॅलेस आसा, चामुंडेश्वरी बेट्टा पळोवंक जातालें. खूब प्लेस आसा पळोवंक. जाल्यार आज ओन्ली झू पळोवंक गेले. सम अदर डे आमी वॉचिंग इन वॉट टू प्लेस पळया. ओके आतां कोणाक व्हिडिओ घेता आसा म्हाका घेता की म्हाका बायसेप्साच घेता आसा. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೀಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. गाइस पप्पा तो ब्लॉग करता आणि मक्का पण कसं ब्लॉग करते मला तसं म्हणा. पप्पा मग आता शिकवताले आम्ही एव्हरी ट्रिपसात असेच ब्लॉग घेऊन येताले. गणपती बाप्पा गणपती बरं. गणपती माझ्या फेवरेट ते. तुमका दिसते असा खूप मोठे एक फातर पडले हेचे वयर. फातर म्हणल्यार व्हेरी स्मॉल स्टोन मे बी कॅमेरा दिसताले मे बी मात्र ग्लास फुटील आसा. ग्रीनरी नहीं पड़ेगा, ग्रीनरी पड़ेगा. ग्रीनरी चामुंडी हे लेका तो लेफ्ट प्रकारे राइट घेवप मग आता हे पळय.
आम्ही एक्झॅक्टली अपोजीट झू थंय एक पार्किंग स्लॉट प्रोवायड केला आसा थंय हाड आमी आमगेली कार पार्क केलात. हे व्हड प्लेस आसा, तुम्ही केन्ना बी येता हांगा घेवन कार पार्क करात. ते आमी 50 रुपीज चार्ज करतात. लेकिन नाईट फूल दवरल्यार ताका एडिशनल चार्ज करतात. आमी एक हॉटेलात चिता बीन आसा. बसून आता लंच करताला. तेही वडा घेतले आणि रोटी आद्या चिकन मंचुरियन घेऊन खावला. सो अडी ना बरें आसा फूड. हेजे नंतर थंय दिसता पळय स्टोनाचे बिल्डींग अशें ते झू. ते वचून थंय भितर गेल्यार आद्या टायगरा पळयतला. टायगरा चिता बीन आसा न्ही. हा चिता बी आसा. आता आमी बेंगलोरच्यान मैसूर हे घेवन झू कडेन खंय पार्किंग करता म्हणून नोटू तुमकां सांगिल्लो आसा तो. आनी तुम जेवण घेवन करता म्हणल्यार नियर बाय झू कडेन हे हॉटेल आसा. हांगा घेवन तुमी जेवण बी करूं जाता, ब्रेकफास्ट बी करूं जाता. ना आलो ना. एंट्री टिकेट्स एडल्ट्साक 120 आसा आणि किड्साक 60 रुपीज. ओके. आता मी भितर होतेर आसा तो. आद्या आर यू एक्सायटेड? अभी जागा है ना. थँक यू असा. मम्मी कैसा? लगेजेस फुल्लार. सो लगेजेस बी हांगा स्टोर करूं आता. शीतल घेवत आसा टिकेट घेवक. हे पळय बर्ड कितलो व्हड आसा. तेगेले चोच पळय कितलो व्हड आसता गेले. आणि हे एक म्हणटात ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल. त्याचे बद्दल ओटो डिटेल्स बरेल आसा. साईज कितलो आसा, वेट कितलो आसा ते ते म्हणून ओटो. हां पपे काय ने. पपी यो गोटो हिंगा ओटो भरती बर्ड्स आसा. तुमकां बर्ड्सा साऊंड आयकताले. हे बर्ड्सा साऊंड आयकोक मजा पडत. सर्वस क्रेन कितलो व्हड आसा पळय हे. व्हेरी ब्युटिफूल. व्हेरी ब्युटिफूल प्लेस. आमगेल कारवारात केन्नात कोणाक दुसऱ्याक सोतान आमी सांगतात न्ही कितें बगपक्षी म्हणकी पळयता म्हणून कळ्ळें. आमी केन्नात लोकांक सांगते रावतात तशें आज पळयात बगपक्षी कशी रावता म्हणून हांगा कळ्ळें. वयरू येवच्याक पळयत ते खंयच्याच भेटतला. एवढा टायगर चितात आहे. हय मग नुस्त्यान दिसना आद्या चिता मग हे कितें बरें दिसता पळय. आजो आजो कशें आसा चिता? वाव मॅन. वॉकिंग करते रस्ता 2 चिता. 3 आसा थंय. थंय अनेक थंय न्हिदून आसा थंय पळय सगळे. पपी कडेन येलो कळ्ळें लागींच्यान. वाव
एवढं अंकुळ द्या पप्पे हिंगा तुमका टायगर मोस्टली दिसतालो हय आमगेले टायगर जेवण काय बरें का न्हिदून आसा सो हेका उठून येयल्यार आमी पडत जाता आशिल्ले जरा न्हिदून आसा आद्या आदो आद्या अनफॉर्च्युनेटली टायगर एकच जाग्यार न्हिदून आसा आनी हांगच्यान खूब दूर आसा सो तूं तितलें क्लीन दिसना मात हेका तेल उरला बरें आशिल्लें जाल्यार आमी तेका आपोवपी जायना आतां आं सो आतां मात उठला आद्याक पळोवन उठूंक लागला हळू हळू आंग येतका पळ्या येतला रे हांव तुमकां लागींच्यान दाखयता पळयले रियल उलटा ते हात सकल हा तकले अशें कर आवडा दोन्ही लोक सेम आसा भाव आनी भयण अशे थांब डस्टबिन दिल्लो आसा ओटू कडेन खंय जाग्यार ओटू डस्टबिना उड्या आतां डॉंकी आसा करडी आसा आनी कितकीत आसा तुका आतां दाखयता बेर आसा आनी हांगा आनीक एक सिस्टम आसा तुमी कितें बी पॅकेट वॉटर बॉटल हाडिल्ली तेन्ना हांगा ह्या वॉटर बॉटलाक एक असलो एक टॅग हे दिसता न्ही तुमकां हांगा असलो एक टॅग दितात ईच आयटमाक 10 रुपीज तेमी कलेक्ट करतात तुमी केन्ना एक्झीट जातात तेन्ना हे एम्प्टी बॉटल उरला ते तेमी हँड ओवर करून घेवन 10 रुपीज तेमी रिफंड करतात तुमकां हे बेसिकली कितें जाता वोटू लोक ट्रॅव्हल्स करता लोक हांगेले लोक तेमी पितात बॉटलांक उडयतात प्लास्टीक कवर ओटू उडयतात ओटू कितें अपकीप वायट करून घालतात म्हणून हे सिस्टम इम्प्लिमेंट केला आसा कितें हां सकल आणि कितपीन आम्ही आगीर उरता ते सकल उरता डस्टबिना भितर उरता ते यूज आसा टाको करता करेक्ट कळ्ळें आतां आदे बी एक्सप्लेन केलें तुमकां पळयात करडी पळयात करडी मॅनेजमेंट पळोवंक येतात एलिफंट्स हे कितें आसा हे एशियन एलिफंट्स हे सोडू नकले तसं ना तकले सकल करू नकले ते बरे असं कशी खवळार पळयता अरे बाबा कितलं हाईट पळय त्याचे हैं थांबा पप्पे हाय आता आम्ही मैसूर झू पळोवन कंप्लीट केलाय कारण पळयात फिश बिग फिश कारवाचे न्ही हाय सो आता आम्ही मैसूर पॅलेसाकडे उदयत आसात मैसूर पॅलेसाकडे वचून आता अजून 5 घंटे झाला सो लाइटिंग सोट उरनाले आता
मागचे खूप लॉंग व्हिडिओ चाहते बाबा एक झू करायला वचन सोडले फर्स्ट आम्ही डिनर खायला मागे झू होते वचन सोडले आता मैसूर पॅलेस वाव हा खूप लॉंग व्हिडिओ लॉंग डे म्हणलं आणि कितली प्लेस असा आम्ही परवा गेलो ना ऍक्च्युली हाय सो आणि केन्ना तरी अर्ली मॉर्निंग सुटून हा हा कवा पप्पी पेंट केला ते मी कळलं पेंट केला से किधर क्या में तस केला बस करना जो एक्चुअली पेंट करने वाला था एक्चुअली व्हाइट कलर का होता है व्हाइट कलर कवा का पढ़ाई कित केला ते बस करना जो ओके सो आमच्या आम्ही मला आता पकपकतानी हा. ते आव एक बी लावून घेतले पकपकले दसमना बघले करेक्ट आद्या हाय दसमना वॉश कर सोटे मगे आणि तुमका कसं किरकिर ज्यूस पिऊ का ज्यूस ते मुखार पिला झाला सो आता आम्ही मैसूर पॅलेसात वते असा तर मागीर लायटिंग आसा की ना म्हणा दोनी लोक विचार करू नाकला इंगा तू कित्याक खूपचे नाकला हे फिलोमिना चर्च मैसूराचे आम्ही भितर होते ना कित्याक म्हणून ऑलरेडी पळयलो आसा आता टायम 5:30 जाला सो हे भायल्यान पळोवंक घेवन आमी आतां बेंगलोर वापस वतेर आसात पळयात बरें दिसलें आनी गणपती आनी हांगा थंय चर्च हा आता फाटी फिरून आम्ही वते असा करा आता मी इंगा करा पावला आणि करा पावले आम्ही पापा पार्किंग करता सिंगा मागील शू कान सोलता कितले तार कस पप्पा इंगा हाय आम्ही जस्ट पावले करा आता हांगा कार पार्क करून घे ना आम्ही आता घरा वतेर आसात हाय माझे शू मम्मी काल आद्या तुकी सांगची करच्या सांगच्या सर लाईक करया न्ही आता आमगे व्लॉग तुमकां आवडील उरणार सी आमी असले खूप व्लॉग्स आमी अपलोड करताले गोईंग फॉरवर्ड सो तुमकां हे व्लॉग आवडील उरणार हे रोड ट्रिप आवडील उरणार प्लीज आद्या लाईक करया सब्सक्राइब करया आणि शेअर करया आणि कमेंट करया बेल आयकॉन दबाया बेल आयकॉन दाबूया थँक्यू सो मच सब्सक्राइब थँक्यू